तंबाखू जनसेवन सोरो आणि हेर बदलिल्ल्या जीवनशैली, वायू प्रदूषण तशेंच अस्वस्थ आहार ह्या मुखेल कारणांक लागून गोंयांत सयत देशभरात कॅन्सर दुयेंतीचें प्रमाण वाडत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या 3 वर्सांत पुराय देशभरात 40,075 पुज्य 888 दुयेंती सांपडल्यात। गोंयांत 2018 ते 2022 ह्या 3 वर्सांत 4,752 कॅन्सराचे दुयेंती सांपडले। तातूंतल्यान 2,618 जाणांक मरण आयले। देशांत सगळ्यांत चड 5,89,990 कॅन्सर दुयेंती उत्तर प्रदेशांत सांपडले। तातूंतल्यान 3,26,752 जाणांक मरण आयले। ह्याच काळान महाराष्ट्रांत 3,40,191 दुयेंती सांपडले। तातूंतल्यान 1,86,902 जाणांक मरण आयले, जाल्यार अस्तंत बंगालांत 3,17,517 कॅन्सराचे दुयेंती सांपडले। तातूंतल्यान 1,86,902 जाणांक मरण आयले। कॅन्सर आडावपाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। राज्य सरकारान कॅन्सरा वयल्यान उपचारा सुविधांनी मोठ्या प्रमाणात वाड केल्या।